दुबय वचपाचें विमान दाबोळे विमानतळा वयल्यान वयर मळबार उडतच त्या विमानाचो पायलट आपणाक जाय तशें विमान व्हरता वय ना, तो अशें म्हणटा वय सगळें मळब म्हजें, म्हाका जाय तशें हांव वेतां अशें तो म्हणटा ना, कित्याक मळबार ताचें एकूच विमान ना, कितलींशींच विमानां आसात. देखून ताणें दाबोळे थावन ताका खंय वचूंक जाय तीच वाट ताणें धरूंक जाय, तितल्याच उंचायेर वचूंक जाय. आनी हें सगळें तो कंट्रोल रुमा कडल्यान ताका फर्माण येता त्या प्रमाणें ताणें करूंक जाय, ना जाल्यार विमानां लागतलीं, अपघात जातलो. तशेंच मर्मागोवा थावन ट्युरिस्टांक घेवन एक बोट जर तर भायल्या गांवाक वचूंक भायर सरली, त्या तारवाचो कॅप्टन अशें म्हणटा वय आतां आख्खो दर्या म्हजो, म्हाका जाय तशें हांव तारूं व्हरतां अशें म्हणटा ना, ताका एक ठरयलेली वाट आसता, तेच वाटेन तो वेता. कित्याक दर्यान उदका पोंदा खडपां आसात, दोंगर आसात, दर्या असो सपाट ना, वयर खाला आसा उदका पोंदा. देखून खंयचे वाटेन ताणें वचूंक जाय ती वाट ठरयलेली आसा, तांतल्यानूच ताणें व्हरूंक जाय, ताजी स्पीड इतलीच आसूंक जाय, हें सगळें ठरयल्लें आसता. आनी त्या प्रकार कॅप्टन तारूं व्हरता. रस्त्याचेर आमकां गाडी चलोवंक जाय, आमकां जाय तशें आमी चलयल्यार कशें जातलें. आमच्या देशांत आमी गाडी चलयतना दाव्यान वचूंक जाय, ओवरटेक करतना उजव्या वाटेंतल्यान ओवरटेक करूंक जाय. हांगा कोणी खंयच्या वाटेंतल्यान घेता ती गजाल वेगळीच. देखून कितलीं एक्सिडेंटां जातात पळया गोंयांत, दिसाक एका परस चड मनीस मरता गोंयांत एक्सिडेंट जावन. पयर कांय भिवपाची गरज ना म्हणल्या मनशानच थंय एसेंब्लीन सांगलां, वर्साक 500 जण 500 पीपल डाय ड्यू टू एक्सिडेंट इन गोवा. म्हणटो रस्त्याचेर चलयतना गाडी आमी कायदे नेम पळयता. तेन्ना गाडी चलयतना 4 रस्ते म्हाका मेळटा, तिंटो मेळटा, थंय पुलीस ना, थंय सिग्नल ना. आतां कोणें वचप, हाणें वचप काय ताणें वचप काय, हाणें वचप काय वा ताणें वचप, कोणाक रायट ऑफ वे. म्हज्या उजव्याक कोण आसा ताणें पयलें वचूंक जाय, हांवें न्हय, ताणें वचूंक जाय. अशें उजव्याक कोण आसा तांकां पयली वाट मेळूंक जाय. पूण हे पाळिनात, आमी जाणाव, हाका लागूनच एक्सिडेंटां दर दिसा जातात आनी मरतात. आतां एक फावटी एक्सिडेंट जालें, म्हजो पांय मोडलो, तो मागीर तूं ऑपरेशन कर, कितेंय कर, तो पयलेच्या भाशेन जातलो, जावचोच ना, कित्याक तो मोडलो. आनी गाडी जर तर मोडली, तूं कितलेय दुडू करून रिपेर कर, पयलेच्या भाशेन ती जावचीच ना. म्हणटना कायदे नेम आमी पाळटा. हे जाले संवसारीक कायदे, ते आमी पाळूंक जाय. आनी तितलेशे कायदे आसात, इस्कॉलांत भुरग्यांक कायदे आसात, ऑफिसांत काम करतल्यांक कायदे नेम आसात, सगळे कडेन कायदे नेम आसात. पूण मागीर आमकां देवाचे कायदे आसात. आज आमी पयल्या वाचपांत आयकलें, मोइजेस इस्रायल परजेक म्हणटा, आतां आयकात, देवाचे कायदे नेम जे हांवें तुमकां शिकयल्यात ते देवान म्हाका तुमकां सांगूंक सांगल्यात,
ते तुम्ही पाळात, तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या नातरांक ते शिकयात, आनी जेन्ना तुमी भासयल्ल्या गांवांत पावतात थंय तुमी ते पाळूंक जाय म्हणटा मोइजेस. हे 10 उपदेश म्हणजे आमकां वाट दाखोवपी कंपास. सायन्स शिकतना आमकां एक कंपास म्हूण आसा. तुका उत्तरेची कूस खंयची, दक्षिणेची कूस खंयची, आनी अस्तंते कूस खंयची, आनी उदेंती कूस खंयची दाखोवपाक कंपास वापरता. तांतल्यान आमकां गमता हांव सारके वाटेर आसा ना आसा. आतां आमी गुगल मॅप वापरता. गुगल मॅप तुका दाखयता कशें वचूंक जाय, अशें वचूंक जाय काय तशें वचूंक जाय, सारकें सांगता न्ही. तशें हे 10 उपदेश म्हणजे आतांचे गुगल मॅप. ताजे प्रमाणे आमी जर चल्ल्यार सारके वाटेर आमी पावता. गुगल मॅप चुकूंक शकता पूण देवाचे उपदेश चुकानात. तांतल्यान कोणाकूच सुटका ना. कित्याक ते देवाचे उपदेश. देवान मात्र तांतल्यान आमकां सुटका दिवंक जाता. आनी ते उपदेश आमी जाणा आसल्यार पुरो. ते हांवें पाळूंक नाका, ते हांवें पाळूंक जाय. 1 दीस न्हय, 2 दीस न्हय, 3 दीस न्हय, मरतासर हांवें ते उपदेश पाळूंक जाय. कित्याक जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळात. देवाचो मोग करप म्हणजे जेजू प्रमाणे ताचे उपदेश पाळप, इतलें सोंपें. जर हांव देवाचे उपदेश पाळिना, बाकी सगळ्यो गजाली हांव करतां, कितल्योश्योच गजाली. नोवेनांक येता, फेस्ताक येता, वाती पेटयता, कुर्सा वाट करता आनी रेतेरांक वेता, सगळें करता. पूण देवाचे उपदेश जर हांव पाळिना तर हांव देवाचे वाटेर ना. जेन्ना हांव देवाचे उपदेश पाळटां हांव देवाचे वाटेर आसां, सारके वाटेर आसां, सताचे वाटेर आसां, नितीचे वाटेर आसां, उजवाडाचे वाटेर आसां. हें आमी सारकें पयलें समजून घेवंक जाय. तशेंच आमकां इगर्जेचे 5 कायदे आसात. देवाचे 10 उपदेश. इगर्जेचे उपदेश म्हणचे न्ही, कायदे नेम म्हणुया. आयतार आनी सोंता दिसा आमी मिसाक वचूंक जाय आनी गरजे भायलो वावर करूं नये म्हणून पयलो नेम सांगता. आमकां आजचे 2च सोंत आतां. ऑगस्टाची 15 तारीख सायबीण माय सर्गार गेलेले फेस्त आमी करता आनी नातालांचे फेस्त. हे सोंत 2. आनी दर आयतार आमी मिसांत वांटो घेवंक जाय. हें आमी उडास दवरूंक जाय. आतां ऑनलायन नो मोर वॅलीड हें समजून घेया. घरा तूं ऑनलायनीचेर कितलींय मिसां पळय, ते तियात्र पळयल्ल्या भशेन आतां ऑनलायनीन मिसान वांटो घेवंक जायना. ते टॅलिकास्ट करतात आमचे पाद्री, कित्याक तांकांच खबर. कळ्ळें ना. तांतल्यान इल्लें बरेंपण जावं येता पूण तुवें मिसांत वांटो घेतल्या भशेन जायना हें समजून घेवंक जाय आमी. आतां मिसांत वांटो घेवंक जाय, आमी इगर्जेक येवंक जाय, नाजाल्यार खंय मीस जाता थंय वचूंक जाय आनी मिसांत आमी भक्तीपणान वांटो घेवंक जाय. इगर्जेचो अनेक उपदेश नेम आमकां सांगता. ठरयल्ल्या दिसांनी उपास आनी जिंदवार कर. 2 दीस परत्यान आमकां. सिंजीचो बुधवार, गोबराचो बुधवार अशेंय म्हणटात आनी कश्टांचो शुक्रार. 2 दीस तुवें त्या 2 दिसांनी उपास करूंक जाय. वर्साक 1 फावटी तरी कुमसाराक वचूंक जाय म्हणटा इगर्जेचो नेम. कितलींशीं जाणां वचाच नात आनी म्हाका जाप दिसता दादलेच न्हय, अस्तुऱ्यो सयत 3 वर्सां, 5 वर्सां, 10 वर्सां, 20 वर्सां, 30 वर्सां, 40 वर्सां आनी पयलो कोमुजांव जातात मागीर कुमसाराक वचनासलीं येतात. मागीर सांगचें पडटा भावा भयणी देवाक आर्गां इतले दीस तूं गेल्ली देवासून पयस, आतां तरी देवा पाटी आयली न्हू, हे फुडें अशें करिनाका. वर्साक 4 फावटी कुमसाराक वच. करेजमांत 1 कुमसार जा. जून म्हयन्यान जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटयलेलो म्हयनो, त्या म्हयन्यान तरी कुमसाराक वच. आनी 3रे कुमसार आगोस्ट म्हयन्यान जा.
सायबिणीक सरगार वेलेलें फेस्त आमी करता आनी आमचो लोक पातोळ्यो करता. ते पातोळ्यो केल्यो म्हणटा तांकां उडास येता, ह्या म्हयन्यांत हांवें कुमसार जावंक जाय, देखून हांव पातोळ्यांची खबर सांगता. आनी वर्साचें निमाणें कुमसार नातालां फेस्ता पयलीं अशें 4 फावटी तरी कुमसाराक वचा अशें हांव सांगता. इगर्जेचो चवथो नेम म्हणटा पास्कांच्या काळार 1 फावटी पुणी कोमुंजांव घे. आतां हाचो अर्थ असो न्हय एकच फावटी कोमुंजांव घेवचो, एकच फावटी कुमसार जावचें वर्साक न्हय. कायद्याच्या पलतडी आमी वचूंक जाय तें मागीर सांगता. आनी निमाण नेम सांगता इगर्जेचो, इगर्जेच्या आदाराक कितें तुका जाता तो आदार कर. आतां हे जाले कायदे नेम देवाचे आनी इगर्जेचे, ते आमकां बरयलेले मेळटात. देवाचे उपदेश बायबलांत आसात, इगर्जेचे नेम दोतोनीच्या पुस्तकांत आसात. बरे नासले कितलेशेच नेम आसात आमकां. देखीक इगर्जेंत येताना माणसुकेचें नेसण न्हेसूंक जाय. थंय दर्या कडेन पेंवपाक वेचें वस्तूर घालून कोण रस्त्यार भोंवता? तकलेन सारकें आसली कोण तशें करता? ना न्हय. तर मागीर इगर्जेक येताना एक बरें माणसुकेचें नेसण नाका. आंगा इल्लें दिसपाचें, हांगा दिसपाचें, फुडल्यान कातरे, फाटल्यान कातरे, कित्याक हें सगळें घाली तें नाका. तुका दाखोवंक जाय न्हू, सगळें काडून भोंव. इगर्जेन भोंव भायर, कांय आडखळ ना आमची. पूण कित्याक इगर्जेक येताना आमचो लोक बरें नेसण नेसना? चड करून अस्तुऱ्यो आनी दादले मागीर टी शर्ट घालून, त्या टी शर्टाचेर बरयल्लें आसा, टी शर्ट घाले हरकत ना, बरयल्लें आसा, कितें बरयलां तांकांच खबर ना. तसलें प्रिंटेड घालून येवप हें कित्याक घडटा? कित्याक कितेंय केल्यार चलता असलें आमचें चिंतप जालां. बाबा आमी इगर्जेक येताना देवा मुखार येता, तो आमचो रचणार, ताका आमी मान दिवंक जाय. म्हाका लागून दुसऱ्यांक हांवें पातकान घालूंक फावो ना. उडास दवर. जेजू म्हणटा कोण दुसऱ्यांक पातकांत घालूंक ताळणी हाडटा ताच्या गळ्याक एक दांतें म्हणजे आतां तुमकां खबर ना, आदी आमी अशें दांत्यार दवळटले. हांव आमची जाणटेली हांगा आसा तांकां खबर आसा. बाय तुका खबर आसा न्हू, दांतें म्हणजे पीठ दळूंक आदी आमी दांतें वापरतले. हांव आतां गिरणी आसात आनी आतां पीठ रेडीमेड मेळटा आमकां. तें दांतें बांदून दर्यांत उडोवंक जाय म्हणटा. म्हणजे हेंय आमी मतीन दवरूंक जाय. म्हज्या नेसणाक लागून हांवें दुसऱ्यांक पातकान घालूंक उपकारना. अस्तुऱ्यांनी चड करून कित्याक दादल्यांची नदर रोखडीच अस्तुऱ्यांच्या कुडीचेर वेता. हें तुका खंयचेय दादले सांगता. तातूंत तांची चूक ना, कित्याक दादल्यांक देवान तशेंच रचल्यात. तांचे दोळे इल्ले खूब कितें म्हणुया बारीकसाणेन पळयता. म्हूण अस्तुरी जर बरी नेसली ती दादल्यांक पातकाचे ताळणेक घालूंक जायना. तिच्यान म्हणूंक जायना म्हाका जाय तशें हांव न्हेसतां. ना, तुका घरांत तूं कपडे घाल न घाल ती तुजी मर्जी. इगर्जेन न्हय, इगर्जेन तुवें माणसुकेचें नेसण घालून येवंक जाय. मागीर इगर्जेन तेतूच आमी कितें करूंक जाय? बसून खबरो उलोवच्यो ना, भक्तीपणान आमी मागणें करूंक जाय, देवा कडेन उलोवंक जाय. देव कितें म्हाका सांगता तें हांवें आयकूंक जाय. देवा कडेन म्हजे कश्ट, म्हजे त्रास सगळे हांवें देवाक सांगूंक जाय. कित्याक मनशांक सांगून कांय जायना. म्हणजे इगर्ज मागण्यांचें घर आमी मागूंक जाय. शेत समारा आमी शांतीन रावूंक जाय. हें खंय बरयलेलें ना, पूण हें आमी करता न्ही. अशे कितलेशेच कायदे नेम आसात, ते पाळलेल्यान आमकांच फायदो आसा. आनी आमी क्रिस्तांव मनशां अशीं आसूंक जाय, हेर धर्माच्या लोकां परस वेगळीं. आनी आमचें वेगळेपण आमच्या जिवितांतल्यान ती दुसरीं कायदे मोडटात म्हूण आमी कायदे मोडुया. ती आमची शेजान एकटी आसा हिंदू अस्तुरी, ती गाळी घालता म्हूण हांव गाळी घालूं? सुण्यान म्हाका चाबलें म्हूण हांव सुण्याक चाबूंक वचूं? हांव सुण्याच्या कास्ताचो जालो ना मागीर? ती गाळी घालता
घालूं, त्यो गाळी तुका लागना, त्यो गाळी तांकांच लागतात. तांणी गाळी घाली म्हणून आमी कित्याक तकली तापोवपाची? तुका जाय पुलीस कंप्लेंट कर, ते तुज्यान करूं येता. पूण तांणी गाळी घाल्यो म्हणून आमी गाळी घालीन जाल्यार आमी सकयल्या पावंड्याची जालीं. आमी तांचे परस वयल्या पावंड्याची जावंक जाय. आनी आमी वयल्या पावंड्याची कशीं जावंक जाय? आमच्या गुणांनी आमचे गूण अशे आसूंक जाय. कोणें आमकां म्हणूंक जाय ही मनशां आमचे परस वेगळीं, ही मनशां वायटाक वायट करिनात, ही मनशां कोणा कडेन झगडूंक वचनात, ही मनशां शांतीन जियेतात, मोगान जियेतात, एकवटान जियेतात. ती दुबळीं गरीब आसतात पूण माणसुकेचें जिवीत जियेतात. ती वांकडे वाटेर वचनात. हें सगळें हेर धर्माच्या लोकांन आमचे विशीं म्हणूंक नाका. आज तशें आसा? आसा? वय आसात, आजून आमचो लोक आसा बरें जिवीत जियेता. पूण थोड्यांनी जियेल्यार पुरो, आमी सगळ्यांनी जियोंक नाका. एक क्रिस्तांव समुदाय कसो आमी तांचे परस वेगळीं. आमच्या न्हेसणान न्हय, आमच्या खाणा जेवणान न्हय, आमच्या शिकपान न्हय, आमच्या कातीच्या रंगान न्हय. आमी तांचे परस वयर कित्याक? आमी जेजूची. हें जर आमी मतीन दवरलें, म्हजें सांगाता हांव एकलो ना, म्हजें सांगाता जेजू आसा, देखून म्हजीं उतरां जेजूची, म्हजी चिंतनां जेजूची, म्हज्यो करण्यो जेजूच्यो जावंक जाय. तेन्नाच आमी क्रिस्तांव जाता. तेच बरोबर आयचो विशय आमकां सांगता देवान रचलेलें हें सैम हें आमी सांबाळूंक आसा. गरजे भायर रूख झाडां आमी कातरूं नये. आतां गरजेक कातरचीं पडटात, पूण जंय जागो आसा थंय आमी रूख झाडां लावंक जाय. कित्याक रूख झाडांक लागून आमकां सावळी मेळटा, नितळ वारें मेळटा, ऑक्सिजन. ना जाल्यार आमी मरतले हांव नितळ वारें ना जाल्यार. आनी वारें फुकट, ताका पयशे लागनात. झाडांक लागून थंडाय मेळटा. गरमी कित्याक वाडटा? कित्याक रूख झाडां उणें जालात. पावस पडटा, रुखा झाडांचो कितलोसो फायदो आसा तो आमी सांबाळूंक जाय. वय आमचो सरकार सगळें गोंय आतां पाड पडूंक करता आनी लोक आतां उठला, तांचे बरोबर आमी हातभार लावंक जाय. म्हाका कित्याक पडलां अशें जर आमी म्हणलें, असो एक दीस येतलो, घडये हांव जिवंत आसतना येवचो ना, पूण येतलो. म्हाका पयस तो दिश्टी पडटा, येतलो. तुजे लागीं 5 कोटीची एक गाडी आसा, सारकी लेटेस्ट मॉडेल. ती तुवें तुज्या घराच्या भायर दवरला, चावी गाडयेंतूच आसा. कोण त्या गाडयेक हात लावचो ना, कोणूच ती गाडी चोरून व्हरचो ना. तुज्या घरांत जाय तितले लेटेस्ट वस्तू आसात, कितें तूं सांग त्यो आसात, कोण त्यो व्हरचो ना. तुज्या घरांत जाय तितलें भांगार आसा आनी तुवें तें उक्तें दवरलां, कोण त्या भांगाराक हात लावचो ना. जाय तितले दुडू आसात, तुवें दवरलात, कोण ताका हात लावंक येवचो ना. पूण येतले चोर कितें व्हरूंक? खावपाच्यो वस्तू आसात वय तुज्या घरांत, ते चोरपाक येतले. कित्याक? कोणूच मागीर शेत लायना, शेतां सगळीं काबार जालीं, रूख झाडां काबार जालीं. मागीर खावपाचें कितें? भांगार खावपाक मेळटा, दुडू खावपाक मेळटा, तुजी गाडी आसा ती खावपाक मेळटा. पादेशेर जाताले आमी, आनी असो दीस येतलो. पळय, आमच्या म्हालगड्यांनी ही हाताची 10 बोटां झरोवन शेतांत वावर केलो आनी पिकयले आनी तांणी दीस काडले. आज आमी पळया, आज गोंयांत कितलो लोक शेतांत म्हणजे मातयेंत काम करूंक लसता. शेतां पाड घालीं, भाटां विकलीं, बिल्डिंगे आयल्यो, दुडू जाले, आनी आमकां दिसता
आमी बरीं आसा, गोंय पाड घाला पयले सुवातेर आमीच, आनी आमचे परस आमचे बरोबर सरकार आसा. म्हणटच आज आमी ही जबाबदारी वळखून घेवया. देवान आमकां ही भूंय दिल्ली, ती आमी राखुया, ती सांबाळुया, देवाचे कायदे पाळुया, मनशांचे बरे कायदे नेम पाळुया, इगर्जेचे कितें नेम कायदे पाळुया आनी बरीं मनशां जावया.